भंडारी सहकारी क्रेडिट सोसायटीच्या रौप्य महोत्सवा निमतान 5 मायाक सांजे 3 वरांचेर पाटो पणजी हांगासर गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या सभाघरात विंगड कार्यावळींचे आयोजन केला, अशी माहिती सोसायटीचे अध्यक्ष गुरुनाथ नाईक हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमचे सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जे आसा ते 5 तारखेर सांजेचे 3 वरांचेर गोवा स्टेट कॉपरेटिव्हच्या हॉलान सांजचो जातलो। हे कार्यक्रमाक आमी स्पेशली आपल्याले गेस्ट म्हणून पणजेचो महापौर उदय मडकयकर, RCS मिनी डिसोजा, डेप्युटी RCS दिपेश त्रिवळकर, गोवा राज्य सहकारी संघाचो अध्यक्ष उदय प्रभू, गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष बाब अशोक नाईक, रुद्रेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री यशवंत मडकर, ज्येष्ठ वकील गोकुळदास नाईक आणि की नोट स्पीकर म्हणून आमी प्रभाकर वेर्णेकर हांकां आपयले आसा। तर ही संस्था 1993 सालांत स्थापन जाली आणि हे सोसायटीचो फाटलो मदलो जो काळ जो आसा तो थोडको मातसो अडगळीचो गेलो आणि त्याच्या नंतर आतां जी आमी भरारी जी मारलेली आसा सोसायटी, ते सोसायटीचे फलश्रुती म्हणून ह्या वर्सा आमकां जवळ 1,40,40,00,000 प्रॉफिट जाल्लें आसा। ताच्या नंतर आमी ऑल गोंयांत जवळ आमच्यो 12 ब्रांची आसा, टोटल 12 ब्रांची। ही आमचें हेड ऑफिस आणि त्या नंतर आमची सकयल जी आसा ती पणजी ब्रांच। एंटायर गोंयभर आमच्यो ब्रांची आसा आणि स्पेशली बार्देजांत 2 आसा, एक शिवोले आणि एक म्हापसा।